जिवंक पवित्रपणाचें जिवीत ह्या संदेशाचेर नियाळ करतल्या पवित्रपणाचे चिणयेक देवाच्या कृपेची गरज कितली म्हूण समजून जिवंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. देवान ताच्या जिवितांत मनशाक वांटेली जावंक दिवचेंच एक वर्तें देणें आनी जो कोण ससनाचें पवित्र जिवीत आशेता ताका देवाची कृपा जायजे. मनशाच्या स्वंत प्रयत्नान ससनाचें जिवीत आपणावंक जायना. देवाचे कृपेन मात्र तें साध्य. त्या शिवाय बाप आनी आमच्या मदें आसचो संबंध तुटोवंक सैतान निरंतर आमचे विरोध झुजता. आमच्यो संवसारी बंदवण्यो सयत आमकां ह्या संबंदांत येरयेशें करतात. असल्या दिसत्या आनी ना दिसत्या संगत्यो विरोध झुजोवन जिखचें आमचे तांके भितर थोड्या मट्टाक साध्य तरी संपूर्ण तरान जीक आपणायचे तर देवाची कृपा खंडीत जाय. असल्या कृपे जिविताक लालेवन आज आमी मागया. आयचो दीस आमी युवा जाणांक समर्पीत करता. देवाच्या कृपेन तांणी भौतीक तशेंच आत्मीक जिणेंत बरेंपण जोडच्याक आज तांचे खातीर आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान अर्गांसान बेडयतात शीला डिसोजा, अल्वेना, आलिस डिसोजा, मार्सेलिन फेर्नांडीस, ऑलिव्हेर पिरेरा आनी तांचें कुटुंब. सांगात प्रत्येक इराद्या पासून मीस दितात अल्वेना आनी सेवरीन पिंटो. कुटुंबांतल्या सरल्या आल्मांवा खातीर मीस दिता नॉर्बर्ट पिंटो. कुटुंबांतल्या आल्मांवा खातीर मीस दिता रोला सोनिया पिंटो. जोकीम आनी सेवरीन मिरांदा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता मिरांदा कुटुंब. ह्या इराद्या बराबर आमचे वैयक्तीक इरादे ह्या मिसा वेळार आमी बाळका जेजूच्या समोर अर्पण करया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्रपणी वांटो घेवच्याक आनी हेरांक वांटो घेवंक अवकाश करून दिवच्याक तुमची मोबायलां स्विच ऑफ करच्याक वा सायलेंट मोडार दवरच्याक आमची कालती विनंती. आतां गायन पंगडा सांगाता प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करुया. सर्व आमी उबे रावया. Kata sarasa jikai muji nabi tuni mata tiba patang tungka magu data ika mona ika kalsa tuji nabi sumya mi haya bau niche muka meli Jisu tuzu madu sangat buta Ika mona kaita kasa Tujhe nabi sumya ami haya Baubul niche muka meli Jisu tuzu madu sangat buta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. भाग्यवंतपणाची पवित्रपणाची शांतीपणाची वाट समका जायतर देवाच्या कृपेचो गरज आमकां सोमेस्तांक भोगता. तर ह्या बाळका जेजूच्या नोवेना वेळार युवा जाणांक युवा तिंक मागता आसतना देवाचो कृपेचो आदार आमी सोमेस्त आमच्या भुरग्यां खातीर युवक युवतीं खातीर मागया. आदारलेल्या सक्कड पातकांक देवा कडेन बोक्सांनी जोडून सांगता आमी म्हणया
हांव पातकी सर्पदुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बगेन सदां सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्पर देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सष्णच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया. सर्पदुदार देवा तुवें धाडलेलो तारोक संवसाराची सडवण करूंक नवो उजवाड घेवन सर्गार देवलो ताचो प्रकाश आमच्या काळजांनी पडोवन 3 दिसान दीस नवी जावं दी म्हणून मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांग पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा. सगळी सृश्टी मात्र न्हय पवित्र आत्म्याचो प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदळा लाभात म्हूण अत्रे घेवन आसता अंतस्करणी सुस्कारता. कित्याक ह्या बरवशा उदेशी आमकां तारण मेळ्ळां. जर आमी बरवसता तें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तसलो बरवसो न्हय. कित्याक दोळ्यांक दिसलेल्या वस्तूचेर कोणी बरवसो दवरिना पूण दोळ्यांक दिसनातले वस्तूचो आमी बरवसो दवर आसां जाल्यार आमी सोंसणीकायेन तिची वाट पळोवन आसा म्हूण जालें. तशेंच आमचे अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोंस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुटू जाणा आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावणांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलें तांकां ताणें आपयलें. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेवंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें. Muso atma
जीवन देवा अतिरिक्ता नेता मुसो आत्मा जीवन देवा अतिरिक्ता नेता जशे मेरू वालते सरी अत्रे गुंता नेता तशे मुसो आत्मो तुका सदानी लालेता मुसो आत्मा जीवन देवा अतिरिक्ता नेता मुसो आत्मा जीवन देवा बरवोशान आशेता केतना वोसून ताची मुखार रावो मेळत म्हाका मुसो आत्मा जीवन देवा अतिरिक्ता नेता सर्वीस परा लोका सवे उल्हासान हांव गायता ताच्या मनाक भजन करून कीर्तनात वाकंता मुसो आत्मा जीवन देवा अतिरिक्ता नेता मुसो आत्मा जीवन देवा अतिरिक्ता नेता Santos, Moti Sogulas, Prakas Muji Chingi. Kalsa Santos, Moti Sogulas, Prakas Muji Chingi. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तोळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदां काल रावतलो तोच तो सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता हांव तुमकां अनाथा बरी सोन वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंक सोना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात म्हजे उपादेश घेवन तो पाळटा तो म्हजो मोग करता
जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचे उतर हे. जेजू बाळकातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, रस्त्यार आमी वाहनाचेर पयन करून वेताना ट्राफीक पुलीस जर तर आमकां मुखार भेटलो, आमची आनी आमच्या वाहनाची तपासान तो करता. RC बूक, इन्शुरन्स, लायसन्स, एमिशन टेस्ट आनी उपरांत सीट बेल्ट आनी सगळें सारकें आसल्यार आमच्या वाहनाची स्पीड हें पुरा तपासणी करून सारकी आसा तर आमकां मुखार धाडटा. पूण जर तर आमी चुकल्या, आमचे तावन तो फीस घेता, आमी मुद्दम ताचे कडेन बॉक्सांनी मागून वा कितेंय तलास करून अर्दोस मागल्यार तो आमकां फुडें धाडटा. ही आमच्या चलत्या जिवनांत घडचीत असले गडीत. तशेंच ह्या संवसारांत जियेतले आमी क्रिस्ती भावान आनी भयणीन पवित्रपणाच्या पावंडार, बागेनपणाच्या पावंडार जियेल्यार देवाशीन वचोवंक आमकां सलीस जातलें. नातर आमी फीस बांदूंक आसतलें, तें जावन आसा मोगाचें आनी बॉक्सान्याचें आनी पवित्रपणाचें, वा देवा कडेन अर्दोस मागूंक जाय पडटलो. तर आज सांत पावल आमकां सांगता पवित्रपण म्हळ्यार कितें. पवित्रपण म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी मजतेन जियोवचें. पवित्रपण म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या जिवितांत आमी सांगाता मेळचें आनी हाका आमच्या सोंप्या भाशेंत शांतीपणाचें जिवीत वा बागेनपणाचें जिवीत आमी म्हणटा. बायबलांत, पवित्र पुस्तकांत आमकां 2 उल्लेख पळोवंक मेळटात. पयलो लेवी शास्त्रांत अध्याय 20 ओळ 20 आनी 6 आमकां सांगता देव पवित्र जावन आसा आनी त्या देखून देवाच्या परजेनी पवित्र जायजे म्हणून देवाची आशा. पूण ह्या संवसारांत जायत्यो पुर्ज्यो आनी कुळयो आसात आनी सर्वांक पवित्र जावंक तितलें सुलभ ना. आनी अशें देवाचो दोळो इज्रायल परजेचेर पडलो आनी ही कुळी इज्रायल परजा म्हजे बरीच पवित्र जायजे म्हण ताची आशा जाली. आनी त्या देखून देवान तांकां विंचून काडलें आनी तांकांच म्हणून नेमेरलेलो एक गांव दिलो, देश दिलो. आनी तशें एक पवित्र कुळी, पवित्र परजा, पवित्र राजा, पवित्र देश, पवित्र गांव म्हजी परजा म्हणून देवान विंचून काडली. आनी देवाचो एकच एक उद्देश जावन आसलो, म्हजे बरी तांणी संपूर्ण जाय. ही जेजूची उतरां. बी परफेक्ट as your heavenly father is perfect. Be holy as your heavenly father is holy. तूं संपूर्ण जा कित्याक देव संपूर्ण जावन आसा. तूं पवित्र जा, देव पवित्र जावन आसा. आनी हे देवाचें सोपान इज्रायल परजेतें जारी करूंक देवान पळयलें. दुसरो उल्लेख जावन आसा हेब्रेयकारांक बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 12 ओळ 14 आमकां सांगता. तें जावन आसा पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी एसावाक पळयता. खाली एका जेवणा खातीर ताणें बेसांव वगडायलें, एका जेवणा खातीर बापायक ताणें वगडायलें, एका जेवणा खातीर भावाक ताणें वगडायलें आनी एका जेवणा खातीर ताचें पवित्रपण, ताची कुळी वा ताचें सगळें जिवन ताणें वगडायलें. आनी त्या देखून हेब्रेयकारांक बरयलेलें पत्र आमकां सांगता पवित्रपण नांतर 2 संगती आमी वगडायता. एक आमचें जिवीत
आनी दुसरें आमचें शांत आनी समाधान. जर तर पवित्रपण ना, जिवीत ना आनी शांती तुमकां ना म्हणून हें पत्र आमकां सांगता. तर आजच्या पयल्या वाचपांत पवित्रपणा विशयांत आधुनीक युवा जनांक, युवाक युवतींक आनी आमकां सर्वांक सांत पावलान बरे 3 उल्लेख केल्ले आसात. पवित्र जाय तर आमी भाग्यवंत जाय तर कितें करी जाय, आनी जर तर पवित्रपण आमचे थंय ना तर आमी कितें करी जाय, आनी हाका कृपा आमी कशी मागा जाय, ह्या विशयांत भोव अर्थभरीत तें वाचप जावन आसा. आनी त्या वाचपाचो तर्जुमो असो आसा. पयलें मेट पवित्रपणाचें आमी क्रिस्तांतय एकवटान जियोवचें. आनी त्या देखून सांत पावलो म्हणटा आमचे थंय 2 सैम आसात. हें आदलें चिंतप जाल्यार आधुनीक काळाक हें सरी जावन आसा. एक सैम रक्तमासाचें सैम, आनी तें आमकां ह्या संवसाराक ओडटा, संवसाराच्या बुलोवण्याक ओडटा, पातकाक बुलयता आनी आमकां निमाणे नासाच्या वाटेक व्हरून पायता. पूण आनी एक सैम आमचे भितर आसा, तें आत्मीक सैम. तें कृपेंत वाडटा आनी आमकां देवा सरशीन ओडटा आनी सर्गीच्या राजाक बुलयता आनी निमाणे सश्टाच्या जिविताक पावयता. तर ह्या 2 सैमां मदें केदाळाय आपालिपा झगडें जावनूच आसता. आनी ह्या झगड्यांत कोण जिखता, कोण विन जाता तें गरजेचें म्हणटा सांत पावलो. रक्तमास जर तर जिखलें तेन्ना आमी जिवीत वगडायलें आनी शांत आनी समाधान आमी वगडायता. पूण जर तर आमचें आत्मीक सैम जिखलें, आमी सश्टाचें जिवीत आनी देवाची शांती आनी देवाचें समाधान आमी जिखता आनी आमी तें जगता. तर आमकां एक ताणें चिंतप दवरलां, तूं खंयच्या सैमाचो व्यक्ती जावंक शकताय गी म्हणून. तर आज मागचो एक इरादो देवाच्या कृपेचो, सोम्या म्हजे कुडीचें सैम न्हय, बगार म्हजें आत्मीक सैम ताची वाडावळ तूं दी आनी तें वाडोवन दी आनी म्हाका जिवीत आनी म्हाका शांती मेळोवन दी. जर तर कुडीचें सैम वाडात तर खंडीत जावन म्हज्या घरा वा म्हज्या जिवनांत अशांती उपजायतली आनीक समाधान ना जातलें आनी म्हजें जिवीत आसल्यार तें सश्णीक जिविताच्या पावंडार पावून आसतना हें संवसाराचेंच जावंक पावतलें आनी म्हाका खंडीत जावन भरवोसो आसचो ना आनी भरवोसो आसल्यार तो भरवोसो म्हाका पंथाक पावोवचो ना म्हणून एक बरें चिंतप सांत पावलो आमकां मागण्याक दिता. दुसरें चिंतप सांत पावलान दिल्लें पयल्या वाचपांत, देवाची खुशी करच्यांत पवित्रपण आमी पाळटा. देवाची खुशी करचें म्हळ्यार कितें? तो आमकां सांगता, कोण जेजूच्या कश्टांत वांटेली जाता तो देवाच्या मोगांत वांटेली जाता. कित्याक जेजून सांगलेलीं उतरां आज, बाप म्हजे थंय आसा आनी हांव तुमचे थंय आसा आनी तुमी म्हजो मोग करतल्यात आनी जो कोण म्हजो पुताचो मोग करतात तांचो म्हजो बापूय मोग करतलो आनी तुमकां मजत दितलो, तुमकां बरें करतलो आनी तुमकां खंडीत जावन कुमो करतलो म्हणून. तातूंत जेजूची उतरां, जो कोण म्हाका मान करता तांकां हांव मात्र आशिर्वाद दितलो न्हय, म्हजो बापूय तुमकां आशिर्वाद दितलो आनी म्हजो बाप तुमकां मजत दितलो, म्हजी बाप तुमकां कुमो करतलो आनी म्हजो बाप तुमकां चलयतलो. आमकां डबल गिफ्ट जेजून आज दिलां. सो म्हजो मोग केल्ल्यांक जेजूचो तोय मोग करता आनी ताचे सोबे बापूय आमचो मोग करता आनी आमी मागिल्लें आमकां दिता म्हणून. तिसरें जावन आसा पवित्रपणाच्या पावंड्यार वयची वाट आमकां आज दिवची. आमी बापाची खुशी करची मात्र न्हय, बगार देवाची भुरगीं जावन जियोंक प्रयत्न करीत जाय म्हणून. देवाची भुरगीं जावची कशीं? जल्मल्ले आमी हर एकली देवाची भुरगीं न्हय गी, पूण सांत पावलो म्हणटा जल्मल्ले आमी सर्व देवाची भुरगीं वय, पूण देवाचें भुरगें जावचें एक देणें देवान आमकां दी जाय. तें जावन आसा, कोण देवाचे उपादेश पाळटा आनीक सोम्याच्या कश्टान वांटेली जाता आनीक सोम्याचो पाटलाव करता, तसल्यांक विशेश तरान देव एडॉप्ट करता, ताची भुरगीं जावन तो घेता म्हणून आमकां सांत पावल हांगासर शिकयता.
तर ह्यो 3 संगती आमकां पवित्रपणाच्या पावंडाक पावता आसतना आनी आमकां व्हरता आसतना आयच्या वांजेलांत हें पवित्रपण मेळा जाय तर आमी कितें करी जाय म्हणून आमकां हांगासर दिलां. कन्नडांत 3 शब्द आसात, अरमने, सेरेमने आनी नेरेमने म्हणून. हे 3 शब्द आयच्या वांजेलांत हांव तुमकां तिळशितां. पयलो शब्द अरमने म्हळ्यार पॅलेस, रावळेर. सदांचून आमी चिंतचें देव रावळेरांत आसा आनी त्या देखून सर्ग आनी आमचे मागणे रावळेराचे मागणे जाय जे म्हणून. कुरपा जोडी जाय तर आमी मागणे करी जाय वय. पूण जेजूचें ल्हान फूल आमकां म्हणटा आमचो देव गॉड इज ए व्हेरी सिंपल गॉड, देरफोर आवर प्रेयर शूड बी व्हेरी सिंपल प्रेयर्स म्हणटा. ताचो अर्थ देव सादो बोळो आनी कालतो, रावळेराचो देव तो न्हय. आनी त्या देखून आमची मागणी सिंपल, सादी, बोळी, कालती मागणी जावंक जाय. आनी तेन्ना देवाक ती मेसवतात, देवाक ती मानतात. आनी त्या देखून जेजून केदाळाय उखलून धरता आसतना एका भुरग्याचो आदर्शपण आमकां दिल्लें, भुरग्यां बरी जाया. खंयच्यांत आमच्या कर्तुवांनी मात्र न्हय, बगार आमच्या मागण्यांनी भुरग्यां बरी जाया. सिंपल मागणें, सादें मागणें, बोळें मागणें, कालतें मागणें. आनी हें कालतें मागणें आमी केल्ल्या वेळार आमचो देव रावळेर असो न्हय, आमचो देव बेतलेम असो त्या गर्दनाच्या गोट्यान सिंपल जावन, सादो जावन, दुबळीकाय म्हळ्यार कितें, ल्हानपण म्हळ्यार कितें, कालतेपण म्हळ्यार कितें, विधेयपण म्हळ्यार कितें म्हूण दाखयलेलो देव खंडीत जावन आमची मागणी आयकतलो. आनीक आमचें हें सादें मागणें आमकां देवाच्या कृपेक वळख करतलें. दुसरें जावन आसा सेरेमने. आमचें जिवीतच एक बंदीवानांत गेल्ल्या एका जेलांत गेल्ल्या कैद्या बरी सांगी येता. हो संवसार आमकां हर एकल्यांक बंदोबस्त करता आनी आमकां बंदीत करता आनी आमकां सोमेस्तांक ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक भितर घालता. आनी त्या वेळार रेवडलेले आमकां भायर येवंक साध्य. बिशप फुलटनशीन म्हणलो बरयणार आमकां म्हणटा आमकांच बदलूंक जायना. आमी कितलें मोण केल्यार, कितलें प्रयत्न केल्यार आमकां ह्या संवसाराच्या रेवड्यांतून भायर येवंक जायना. देवाक मात्र तें साध्य आसा आमकां स्वातंत्र्य दिवंक, आमकां फ्रिडम दिवंक आनी आमकां ह्या संवसाराच्या बुलोवण्यांतून भायर हाडूंक. आनी त्या देखून जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा हें सेरेमने म्हळ्यार कशें आमकां बंदीवान केलां हांगी ह्या संवसारांत. आमचो आत्मो कुडींत बंदीवान आसा आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बंदीवान आसा. आमकां जेजूचें ल्हान फूल सांगता कीप ऑन ट्रायींग म्हळ्यार तूं बरो जावंक, बागेनपणाच्या पावंड्यार चलोवंक सदांय तूं तुजें प्रयत्न तूं कर. तूं पडटलोय पूण प्रयत्न कर, तूं उडटलोय परते चल. अशें सदांच प्रयत्न केल्ल्या वेळार आमचे प्रयत्नच आमकां दिस पडतें आमच्या बरेपणाक भरती जावन येतलें आनी आमकां मागणें करूंक, आमकां बागेनपणाच्या पावंड्यार चलोवंक आनीक दिस पडटे देवाची कृपा जडोवंक साध्य जातलें. आनी तिसरें जावन आसा नेरेमने म्हळ्यार आमचे शेजार. आज हिब्रूकारांक बरयलेलें तेंच पत्र 12 आमकां सांगता केन्ना म्हज्या भावातय भयणीतय हांव समाधानान जियेतां, शांतीन जियेतां, तेन्ना देवाचें राज थंयसर स्थापन जातलें म्हणून. देवाचें राज खंयसर आसा म्हणून विचारल्या वेळार जेजून दिल्ली जाप ते तुमचे मदें आसा. द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड. ते देवाचें राज आमच्या हातांत आसा, देवाचें राज आमच्या घरांत आसा, देवाचें राज आमच्या शेजार आसा, देवाचें राज आमचे थंय आसा. केन्ना हें पत्र आमकां सांगता केन्ना हांव म्हज्या घरा आनी केन्ना हांव म्हज्या शेजारा, म्हज्या भाव भयणी थंय समाधानान जियोंक शिकता आनी शांतीन जियोंक सोदता तेन्ना देवाचें राज थंयसरच आमकां पळोवंक मेळटा आनी खंयसरी पळय जाय म्हूण ना. तेंच आमकां जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा कितें म्हळ्यार स्टार्ट लविंग युअर गॉड. तूं तुज्या देवाचो तुज्या भावंडा थंय मोग करूंक शीक म्हणटा. आनी अशें फोकस ऑन गॉड, त्या देवाचेर तूं केंद्रीत जा. आतां आमची चिंतापाणी आमची बगणां कसलीं. आमी ह्या संवसारांत आसतना, आमी कसलेय एका क्षेत्रांत आसतना, खंयचेंय एक काम करतना आमी चुकोवन पडटा.
सुकून पडनातलो मनीस कोण ना आनी ते सुकून पडल्या वेळार आमी कितली चिंता करता म्हळ्यार आमी केदाळा तेंच चिंता हांव एक पत्कीन हांवें जायतें खोटें केलां हांवें जायतें वायट केलां म्हजें घर सारकें ना म्हजें वातावरण बरें ना आमच्या घरा पिडा आसा म्हाका पिडा आसा म्हजीं भुरगीं आज बरीं आसात वा बरीं नात वा कसले एक समस्या आसात कंत बेजाराचे पिडेचे वायटपणाचे पत्काचे जायत्यो संगती आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आसतना आमी तेंच साठोवन गेल्यार आमी सडीत पिडेस्त जाता आनी आमी सडीत वायट मनशां जाता ताच्या बदलाक जेजूचे ल्हान फूल आमकां म्हणटा फोकस ऑन युअर गॉड म्हळ्यार ह्या संवसाराचेंच चिंता तुजें वायटच तुजें फाटल्यानच तुजी कंत बेजारायस ताचेरच मग्न जावन जिवन रावच्या की त्या देवाचो कसो हांवें मोग करियेत त्या म्हज्या शेजाऱ्यांचो हांवें कसो मोग करियेत म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो हांवें आणकी बरो कसो मोग करियेत हाचेर हांवें चड फोकस घाल्ल्या वेळार ताचेर हांवें चड दिशा दवरल्या वेळार म्हजी नक्षा बदलतली आनीक म्हजी खंडीत जावन दिशा ह्या कुशीक वेता आसतना देवाचें राज बांदून हाडूंक म्हाका साद जातलें तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी कितें करीत जाय आमकां एक सोंपी वाट आयच्या वांजेलान दिल्या ती जावन आसा मागणें करीत जाय कित्या खातीर मागणें करचें कुरपे खातीर आज पवित्रपणाच्या पावंडार कशें वेचे आमी पळयलें पूण वसा जाय तर आमकां खंडीत जावन मागण्याची गरज आसा आनी केन्ना आमी मागणें करता देव ताची कृपा आमकां दिता आनी निमाणें आमी कशें जियेल्यार आमचो उद्देश जावन आसा जिवीत आनी दुसरो उद्देश जावन आसा शांती समाधान जर तर जिवीत आसा शांत समाधान ना त्या जिविताक मोल ना जर तर शांत आनी समाधान आसा जिवीत बरें ना ताकाय चड मोल ना ह्यो दोनी संगती आमकां देवाचें देणें जावन मेळ्ळ्यार कितलें बरें न्ही गी एका वाटेन आमचें जिवन देवाक अर्गां दिवचें आनी एका वाटेन शांत आनी समाधान देवाची कृपा आमकां बागेतपणाक पावोवंक तर आमचें पवित्र कुटुंब आमचें पवित्र राज म्हजें पवित्र जिवन हें सगळें बाळका जेजूक आमी समर्पण आज युवक आनी युवतींक युवा जनांक प्रत्येक तरान तांच्या इराद्यां खातीर तांच्या बागेतपणा खातीर आमी मागया आमेन. Ayah bapa kami kogemu Nishani moga cicu bukti madu Moga tuka upu ayam suamimu Carai kusi tahu ibu Amca bapa Yesus tuka upu dita Atam tuja utmi kante ditur angka meja jivi utmya tamca amca bapa Yesus tuka mupun dita atam tuja Utri kante ditur angka meja jivi utmya tamca म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदोदार देवपाक मानता तसलें सामन मागात तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नका पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पर मानून घे देवा आमच्या मोगाळ बापा खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय जेजून ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवंत राजाक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र कुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाच्या आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया
सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस पोरा पवित्र बापा सर्पदोदर आणि ससनाच्या देवा सर्वकाळी आणि सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवी तुज्या सडवडेचे सश्णी येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उसवाड म्हूण दाखयलें. आनंदपूत तुजो आमच्या विनाशी कैदान सृश्टी पडलो ताचें आमारपण परसळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dulpara susurvis potu Surkani susa burla tuja Bui baba Bursagi tukacu Bursagi tukacu Suvis puraci nami Gita taka cerici Bunsegi tukacu Bunsegi tukacu बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोरांचो सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान. Bawartaso good pergetuja Tuja kursa ani puna jiwan puna bogituve Angka sodaya somia Saraja sarvandara Aji sarvonka बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीन उडाक करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिन बाप्पा पिटर पावल आमच्या गोळी बाप्पा सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदण मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्या सोमेस्तांक
तुझ्या परजडीत मुखामळ पळोवन फावो करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां आरमरे देवाची माये सांगाती बगेन झुजे ती सोपती बगेन दरनुतान सरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदा बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 पवित्रपणाची जिणी जिये जाय तर देवाची कृपा आमी मागा जाय तर सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बागन आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें न्हय बरवशेन अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकत कर देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकत कर देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आपले जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सर सुभागी समया तुमी ते बदलूनचे म्हाका फोना पूण तुज्या बदलून म्हाका भलायकी मेळटली आणि आताचे आणि मकाना काय उडे जेजू म्हाका जाय आणि आताका जाय जियेना आताचे वेळे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो
तूच मुझी धाय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू मुझी खाय आनी तूच मुझी धाय जियेना ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इसले को जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भूय आकाशुरो सोम्या भूय आकाशुरो मोग काळजांते तो आसो ससान पासो मुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इसले को जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भूय आकाशुरो सोम्या भूय आकाशुरो मोग काळजांते तो आसो ससान पासो मुरो बापाच्या गोपांत आसलेलें तें जिवीत उगडापें जालें आनी आमकां दिश्टीक पडलें. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तरातराचो आदार दिवन तुज्या परजेक तूं सांबाळताय आनी चलयताय, तर तुज्या कनवळ्यान आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वकात मेळोवन दी. ह्या परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देणयांचो गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान सशनाचे देणे सोडूंक आमकां फुडें वसाशींक कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. बसात. तुमकां सुमेस्ता बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. मोगाचे न्हू बाळकाजीच्या फेस्ताक तयार जावन आज आमी 5व्या दिसाचे नोवेन करून आसा. नियाळ्ळो विशय जावन आसा माग आत्म्याची मजत जियोंक पवित्रपणाचे जिवीत. आज आमी सकड युवा जनां पासून मागता. एकदां दुस्कायची गजाल आमी जायते पटी म्हणटा युवा जन मिसाव कसो काळसाय करतात, मागण्या काळसाय करतात म्हणून. पूण ह्या पुणतळार भाऊ भयणीनो हांव 12 वर्सां हांव पळोवन आसा जायते युवा जन मौन मागण्या घेतात. जावं पुरो आराधनाच्या कोपेलांत इगर्जेंत दिसा मदें जायते युवा जन येवन सोम्याच्या हाजीरपणान बसोन मागतात. देखून त्या सर्व युवा जनां पासून आज आमी प्रत्येक रितीन मागता. हे नोवेनाचे विशय नियाळ फेस्ताच्या विशयाचेर मांडून हाडल्यात, संदेशा वयर मांडून हाडल्यात. फेस्ताचो संदेश जावन आसा क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया. सगळ्यांनी हो संदेश शिकोवंक जाय फेस्ताकेर जावचे पयलें. जायत की क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया. आनी सुरूच्या दिसा पवित्रपणाक आपोवणे, तर त्या आपोवण्याक बद्द रावन अडकळी कसल्यो आमी नियाळ केले 2 दीस 3 दीस. आनी काल तावन आमी आत्मीक जिविताक पवित्रपणाच्या जिविताक पूरक संगती कसल्यो त्या विशयान आमी नियाळ करता. काल मागण्याची गरज आनी आज पवित्रत्म्याची मजत ह्या विशयांत आमी नियाळ करना आसा. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आयच्या विशयाचेर नियाळ दिला. मानदीक बाप विल्फ्रेड फ्रँक आमचे कर्मलीत याजक,
प्रस्तुत बेळगांव DSCच्या लोंडा म्हणल्या कडेन आमची फिरगज आसा थंयसर विगार सावन ते आपले सेवा दिवन आसात सोमेस्त तांचे नांवे तांचो आमी उपकार बावडटा बाळकाची आशिर्वादा तांचेर आमी मागता थँक्यू फादर आज युवजनांक प्रत्येक मीस सांजेर 6 वरांचेर आसतलें फाल्यां पिडेस्त आनी प्रायस्त पासत मागचो दीस पिडेस्तांक प्रत्येक मीस सकाळीं 10:30 वरांचेर आसतलें फाल्यां हांगासर आमच्या हॉलांत सकाळीं 9 ते दनपारां 1:30 वरां पर्यंत फादर मुल्लास आस्पत्र आनी हें पुणशेत सांगता रक्तदान शिबीर मांडून हाडटा ह्या फेस्ता संदर्भी हें रक्तदान शिबीर मांडून हाडलां जाता इतल्या भक्तिकांनी ह्या रक्तदान शिबिरांत वांटेली जावन गरजेवंतांक रगतदान दिवंक आमी विनंती करता सोनवारा सकट भुरग्यां पासत मागचो दीस भुरग्यांक प्रत्येक मीस सांजेर 6 वरांचेर आसतलें नेणट्या भुरग्यांक सांजेर आपोवन हाडूंक कस जाता जाल्यार सकाळीं 10:30 मिसाक आपोवन हाडचें फाल्यां पिडेस प्रायज येता आसतना तांकां कुमसार जावंक प्रत्येक वेवस्था आसतली सडीत भायर बसकेची वेवस्था आमी करता ह्या दिशेन तुमचो सहकार आमी आशेता भाऊ भयणीनो 14 आनी 15 तारखेर वार्षिक परब संभ्रमता जायते मिसां आसात भायर कर्तिलेचेर विवार आसा त्या कर्तिल्यो घेया तांचो विवर दायकन पळया ह्या दिसांनी हर एका दिसा दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा ह्या दिशेन तुमचो सहकार आमी आशेता हो सगळो संभ्रम बऱ्या तरेन जायजे जाल्यार जायते जण हांगासर वावुरतात सेवा दिता निस्वार्थ सेवा दिवन आसात तांचे पासत आमी मागता तशेंच तुमचो सहकारी आशेता भाऊ भयणो ही सगळी परब बऱ्या तरेन जायजे जाल्यार जायतो खर्च आसा हेर मांडवळ जावंक आसा ह्या दिशेन तुमी उदार मनान दिवची काणेक आमी उपकारी मनान स्विकार करतल्या आनी तुमी आदार दितलो म्हणलो बरोवसो आमकां आसा तुमच्या बऱ्या मनाचेर बाळो जेजू सदांच आपली आशिर्वादां वतून दी तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आपली कृपे देणी फाव करून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा देव बरें करूं उबी रावया मिसाचो आशिर्वाद सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घाल वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार जर हांगा युवा जन आसात तांणी मुखार येवचें मुखार येयात ह्या नव्या वेळार तुमकां कितें मागूंक जाय तुमी मागात आनी प्रत्येक रिती वडील न्हू प्रत्येक रितीन ह्या नव्या वेळार तांचे पासत तुमी मागात जे कितें तांच्या जिवितांत फुडार बांदून ते आशेतात तांचे पासत तुमी मागात मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजो मनशाचो इज जावन जियेलो सत्राच्या गज आनी तो मनशाक पावलो पिडा गोनकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्या शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नामडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशांक तांच्या सगज आनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता मोगाचें न्हू थोडो वेळ ह्या युवाजना पासत आमी मागया सर्वेस्पो देव तांकां ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी शिकोवंक बरी मोत आनी शिकलें बऱ्या रितीन बरोवन बरो फुडार बांदूंक तांकां तो आदार दिवन दी बरें काम बरो सांगातपण बरो निर्धार तांच्या जिवितांत आसूं दी जगती समजणी घेवन फुडार बांदूंक तांकां आदार दिवन दी आनी जिवितांत कितेंगी करचें म्हणल्यार उद्देशान जिवोवंक तूं तांकां आदार दी हांगाच्या जायते युवा जन आसूंक पुरो या आमच्या शेजार आसूंक पुरो तांच्या जिवितांत जायते उणेपण आसूंक पुरो या कितेंगी तांकां भोगता सर्वेस्पो देव तांकां आपडून दी तांचें दूख तांचें कश्ट तांचें निरासपण तांचें देदस्परपण पुरा पयस करून दी तांच्या मोगान धरून जें कितें ह्या भुरग्यांक जाय ह्या युवजनांक कितें जाय तें दिवन दी म्हूण प्रत्येक रितीन आमी मागया
सांगात आमी म्हणया हे बगेवून जिसू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या भितरान उगडप केली आसता आनी तुजो हात बेसन दी उखलो आसता तुका पत्तेन उलोवन मारतल्या सकटान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावनी भर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कुरपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसंगार आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसंगार आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसंगार आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे. ए अजबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार कालसेचेर एकाकूल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिनमतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतले यात्रेकार मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. मोगाच्या न्हू बाळका जेजू न्हू ह्या भुरग्यांक आमकां दिल्यांत ह्या युवा जनांक आमकां दिल्यांत व्हरतें दाय जावन आसा ती युवा जनां आमच्या इगर्ज मातेक आमच्या समाजीक आमच्या कुटुंबाक हांकां आमच्या कुटुंबाक दिल्ल्याक देवाक अर्गां दिवया. सांगाता आमी म्हणया ए भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या येदोळ्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुलती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातीनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कारणांतली दैवीक मजा जोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुमकां बळका जेजू. मोगाळ इवासनानो तुमकां एक धाकटी कळोवणी तुमच्या जिवितांत कितेंय जाय तर कुर्सायल्या जेजू मुखार दिंबेर पडा तुमकां तो दितलो. आनी वडिलांनो जेन्ना युवजन कितेंय उणेंपण आसतना तें उणेंपण दाखोवन दिनाकात बगार तांची पाड तापोवन तांकां वयर हाडा तीं बरीं भुरगीं जातलीं. आनी हें तुमच्या जिवितांत केल्लें तर तुमचें जिवीत नंदन जातलें. सोम्याचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचें सवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करून तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे समेत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो दीस हांव आशेतां. Jesu barka, berka dika asuka, diak musuh kersakatan sangga diksu punan apar mantam sedang dipur sadu susara kayu pat yang pura
आमची सुटका तुवे वावोली तुझ्या गाया बोली गाय गुण केले हरका तुका जेसू पाडका हरका दिता आज तुका धियाक मोसो कसा कातान सांगा दिसून पोना आभार मानता सुधा मुखार